सुरुवातेक आम्ही गायन करूया A1 पेज 1. आमच्या बापान आमकां आपयल्या, आपल्या मोगान आमकां एकठांयल्या. आपणा सरशी आमकां दवरल्या, आपल्या गोपांत आमकां वेंगयल्या. भाव भयणी आमी सगळीं देवाची मोगाळ भुरगीं. 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 दिनवास तशें मीस पळयता मारले निसोसा तशें आमी आमच्या इतिहासांवा जावं आयज बर्थडे सेलेब्रेट करतात तशें वेडिंग एनिवर्सरी समृता तांचे बसत आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. तशी आमची इतिहासांवा हे मिसाच्या बलिदान दवरून हे मिसेचे भेटेन वाट आमी घेवया. बाबाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवेन आमच्या सुम्यानी क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना ह्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. घराब्यांत रावन एक कुटुंब कसो ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमचे कुटुंबाचे हुस्के दूख खोतो आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी दवरुया. जेन्ना आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना आमी मागता आसता ह्या नोवेनांत जावं आमच्या कुटुंबा पासत जावं ह्या संवसाराच्या गोरसा पासत जावं दुसऱ्या पासत हे सगळ्यो आमच्यो ज्यो मागण्यो आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी दवरता आसतना मागुया. जोण एकल्या पासत साहेबपणाचे विनवणेन हे आमी जें आमी मागता तें आमकां मेळूं. आनी जेन्ना आमी हे नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना भोक्तीपणान आनी मोगान हे मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवया. जायत आमी चुकल्या आमच्या जिवितांत भोगसणाय आमी मागुया आनी फावो ती बरी वाटे गोजत्राच्या मिसाच्या बलिदानांत आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. बरोबर आमी म्हणुया, हांव पातकींग सोदपयता देवाक आनी तुमकां भाव भयणो मोसगणें सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आसा बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बागेचो सामको वायट सगळ्या दुयेंतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वदादी आमची काकुत्र आमची बदका बगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या कागलत करून सोम्या काकलत कर. क्रिस्ता कागलत करून क्रिस्ता काकलत कर. सोम्या कागलत करून सोम्या काकलत कर. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच बरी आत्म्याची भलायकी दी आनी भाग्यवंत निती आंकवा मारीचे विनवणेन ह्या जिणेच्या दुखांतली आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुम्याच्या बुताच्या कुसारवीं तोकरो देव तुज्या सवें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जी येता रचो चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदें हांव आयलोलो तेदना सुंदर भाशेची हुशारकाय
आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मोदें आसलो तेदना जेजू शिवाय म्हणजे खुर्सार मारलोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मदें आयलोलो तेदना म्हजे सोकतेर पातयोन न्हय पूण भिवन आनी कांपून आयलोलो. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जाणवाये प्रमाणे उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना. पूण हें सगळें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटोच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशांची जाणवाय न्हय पूण देवाची सोक्ती. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजे सुमूर्तीचो हांव मोग करतां कितलो. दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्माना परस शाणो केलाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी खुशी हांव नियाळीत आसा देखून सगळ्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां. तुजे कायदे सांबाळटा देखून जाणट्याचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलना कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब. सर्वेस्परा, तुजे सुमूर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गोरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचें सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू नाजराक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जालो. आपल्या सवे पोरमणें सोनोरा दिसा तो देवस्थानाक गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवादाच्या पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तकां उस्तयतना अशें बरयल्लें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो वत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जल्माक सांपळिल्ल्यांक सोडूंक आनी सर्वेस्पराच्या कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कळवून तें सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या सोमेसाचे दोळे ताचेर लायलेले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलां हें शास्त्र लेगीत आयज खरें जालां. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरतालीं ती माणकुलीं उतरां आयकून अशें जातालीं. ताणें म्हणलें, हो झुजेचो पूत न्हय. आनी ताणें तांकां जाप दिली, वय जा, तुकाच तूं बरो कर. ही मुणी दुबावेनीन तुमी म्हाका चिंतल्यात आनी म्हणटल्यांत काफारनांत तुवें जायतें केलां,
पूण आमी आयकलां तें हांगा तुज्या खाशा गांवां गोरा कोर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरें सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळचो ना. आनीक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोग धांपून व्हरून आख्ख्या देसांत व्हड बूक पडली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुखेंतल्यान सेरेपात नोगरांतल्या विधवे काडून तांतल्या लेके सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नांवान काडून तांतलो एकलो नितोळ जाल्लो ना. आनी आयकून देवस्थानांत आसली तितली तिळ्ळी आनी उठून ताका शारां भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटूंक ओडूंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेली. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपल्या वाटेन गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावा भयणींनो, एक ल्हान कुटूंब आसलो. आवय बापूय आनी तांकां एकलोच पूत. आवय बापूय आपल्या पुताक खोस्ट करून त्रास काडून हे पुताक जायते शिकयतात. ती शेतांत वावर कोत्तात, दुसरे कडेन वावर करून पुताक बरें शिकोवप ती दितात. तांच्या शेजाऱ्याक ग्रेस मनीस आसलो आनी तांकां एकलोच पूत. आनी हो ग्रेस मनीस आपल्या कुटुंबाक घेवन, आपल्या पुताक घेवन पयसुल्या देसांत तो वेता, परदेसांत तो वेता आनी थंय सेटल जावन आपल्या पुताक बरें शिकोवप तो दिता. पूत शिकता परदेसांत, बरे सर्विसेक तो आसा. आनी जायते जोडटकच जायते वर्सांनी गोंयांत ती येतात. आनी येतकच ती शेजाऱ्यांक विचारतात, तो भुरगो खंय आसा. तो एक शेजाऱ्या भुरगो आसलो, तो वाडलो, कितें तो कोत्ता. हो ग्रेस मनशाचो पूत शेजाऱ्याक विचारतात. आनी शेजारी ह्या मनशाक म्हणटात, हे ग्रेस मनशाच्या पुताक, हो मनीस, हो भुरगो शिकोन व्हड जालो, बरी सर्वीस ताका फावो जाली आनी एका कंपनीक मॅनेजर कसो तो वावरतात. आनी तेन्ना हो ग्रेस मनशाचो पूत हे शेजाऱ्याक म्हणटा, ताचे लागीं कशें घडलें, तो इतलो कसो शिकलो. म्हज्या भावा भयणींनो, देवाचे गूण फकत देवूच जाणा. आयच्या शिव वर्तमांत, लुकाच्या शिव वर्तमांत हेच आमी पळयता. पयल्या सुवातेर आयच्या शिव वर्तमांत सांगता, जेजू देवस्थानांत गेलो. ही वेंट टू सिनागॉग्स. जायतीं सिनागॉग्स थंय आसली, देवस्थानां आसली जायतीं. आनी जेजू थंय वेता सदांच आपल्या सिनागॉग्स तो सदांच तो वेतालो बापाची बरी खबर परगटूंक. तशेंच आयच्या दिसाच्या शिव वर्तमान पळयता, जेजू आपल्या शिसांक घेवन, आपल्या इश्टांक घेवन तो ह्या सिनागॉग्स तो वेता, देव मंदिरांत, देवस्थानांत तो वेता आनी बापाची शिकवण दिवंक तो सुरू करता. म्हज्या भावा भयणींनो, बापान ताका संवसारांत धाडलेलो आपली बरी खबर परगटूंक. आनी हीच खबर हो देवस्थानांत बसून जेजू दिवंक लागता. सगलो लोक अजेबतात. आनी कितें बरी शिकलोले मनीस त्या देवस्थानांत आसले, जुदेव लोक आसले. अजेब जातात, एकानी असली शिकवण खंयची आयली. थोडे गुंजतात, थोडे म्हणटात, हो झुजीचो पूत न्हय, हो तोवयेचो पूत न्हय. हे असले अजेब ताका लागीं कशें घडटा. एक सोरुंडा कसो तो कसो सांगता. हें सगळें लोक गुंजत आयलो.
खोबरो कोत्तालो एक लागीं उलयताले हें कित्याक ताचे लागीं घडटा सगळे ओचार जातले मोगाच्या बाबळेंदू आनी जेजूची उतरां आयकून ते रागार जातात आनी ताका घेवन वेतात जेजू देव मंदिरांतल्या पयस सोडून सोदतात मोगाच्या बाबळेंदू आयज जेजू ह्या जुदेव लोकांक शिकलेल्या मनशांक देवस्थानांत बरी शिकवण तो दितालो आपल्या बापायची शिकवण आनी ही शिकवण घेवंक तांकां जाय तेन्ना कठीण लागतालें ते पासो ते प्रश्न ताका कोत्ताले ओ तोवयेचो पूत न्हय ही उसली जावाय ताका खंयची आयली म्हज्या बरोबर जेजू निश्चित मानता जेजू तांच्या चॅलेंज कोत्ता तांकां तांच्या जिवितांत बापाची खोशी हीच आसली बापान आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलेलो संवसाराची सोडवण करूंक संवसारांत धाडलेलो बरी खबर परगटूंक आनी हेच जेजू आयच्या वर्तमान पळयता ह्या देवस्थानांत तो घडटालो आमकां मोगाच्या बाबळेंदो जायते कठीण लागतलें जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आमी जिवीत जियेत आसतना जायत्यो वस्तू आमच्या जिवितांत येतल्यो प्रश्न येतले जायते संकट येतले जेजूच्या जिवितांकूच संकट आयलेले जायते प्रश्न आयलेले पूण जेजू तांकां ह्या प्रश्नाक हे संकटाक फुडो करता आमच्या जिवितांत अशें आमी घडटा आसतना आमी फुडें करूंक फुडें सरुया जेजू आयज आमकां म्हणटा मिलाग्र्यो सगळ्यांच्या जिवितांत घडटा आनी जेजू न्हय फकत ह्या देवस्थानांत पूण जायते सुवाताचेर ताच्या खाशा गांवांत नाजराता जेजून जायत्यो मिलाग्र्यो केल्यो आपल्या ओन गांवांत जेजून मिलाग्री करून जायत्या जाणांक बरें केलें पूण जेजू आयज आमकां म्हणटा एका प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळो ना आनी मोगाच्या बाबळेंदू आमी जेन्ना भक्तीपणीन आमी वांटो घेता आसतना ह्या नोवेनांत सायबिणीची नोवेनांत आमी सुरू केल्यात हे भक्तीपण आमी नोवेनां वाट घेता आसतना मागुया सायबीण लागीं हे सायबीण मायन आपल्या जेजूक आपल्या पुताक सगलो तेंको दिलोलो सगलो आदार दिलोलो सगलो आपलो आदार दिवन आपल्या पुताक बरें शिकवण शिकयलोली देवाची शिकवण तर ह्याच सायबीण मनशार आमी नदर मारता आसतना तिचे जिविताचेर आमी नदर मारुया खालतिकायची वस्तुली सदांच दुसऱ्याक आदाराक पावतली हेच गूण सायबीण मायचे तिच्या पुताक आयले जेजू सदांच दुसऱ्याक पावतलो दुसऱ्याच्या कुर्सा पावतलो दुसऱ्यांक जिवितांत मिलाग्र्यो करतालो बुजवून दितालो जायत्यो बऱ्यो वस्तू करतालो सायबीण माय आमच्या जिवितांत करता आमच्या जिवितांत जायत्यो मिलाग्र्यो घडटात जायते जेन्ना आमी मागता आमकां मेळटा सायबीण माय न्हवरी तर आयज हो संदी वर्तमान आमकां दिता आसतना आमी म्हणटा देवाचे गूण फकत देवूच ना जेन्ना एक मनीस कसो ऊस सोदता ते देवा लागीं आसा देव दुसऱ्यांक ऊस काडटा आयज जेजू आमकां ही संदी दिता आसतना ही संदी आमच्या जिवितांत घेवन फुडें पावलां मारून जेजो आदार आमी मागुया दाना तयारीच्या वेळार गायन करूया C6 पेज 30. Jesu's child, call us all so well.
बाबरेंदो मोशें तुमचें बोलदान सुरपदरा दे बापा मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा मुनी जाल्ल्या तुजें आयकल्याच पुतान आंकवा मडी तान सोल्म घेताना तिचें आंकवडपण इबाडना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें. आपणाक घेतलेल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारून तूं पवित्र कर आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्व तुमचें सव्या सुम तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या विणोबा खातीर तुवें अगणीत मोण ओडकून आमी तुका दिनवास दिवंक फावो. हो कायदो नितीसान आमच्या फायद्याचो भाग्योन तांकां मायेचो भक्तीन आमी आयज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासचें गीत गावन तुज्या कोडवाळेन आमी वाकांता. शेकान शेक पृथ्वीचेर कितली व्हडती तुजी विस्मितां सोड काळी मनशाताय कितली ओपरवी तुजी दयाळ. तुज्या ल्हानवीक चाकुरणीचेर काकुतीन तुवें नदर घातली आनी अशा सोडून राव मनशा कुडाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशीन देवदूतांचो दळबार संतोसां तुका वाकांता स्वर्गार तांचे वाकाणी आमचे ताळे मेळूं आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रांची सोर तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासून सत्संग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळें. हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर बशी. तेच वेळ जेवण सदोश्टें काल्स घेतली तुका नवें दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळ्ळें. तुमी सुमेस घेयातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणी कळश रगत पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस तुमचे बसत तें वलतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गट परगटुया. सुमया जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काळशींतले पियेता तितले फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा. बाबा जेजूच्या मरणाचा पुनर्जन्माचो आमी भक्ती बुडात सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव कितें आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडून रगत वतल्या मा सुमेसां पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितीचे विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांस आमच्या भाग्यन बापा फिलीप आमच्या गवडी बापा आनी सगळी आदली वर्गार बोर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जन्माचो वर्स मेल्ल्यान ते आमच्या बाबड्यांची कागलत कर. तांकां देशकोती मेल्ल्यान सुमेस्तां तुजें पोचरत मुखार पडून फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया करूं मागता. आमकां अमळे देवा सुमेस संगाती तुजी बती भाग्योन सुसे भाग्योन दोमदूत भाग्योन जुसेवास भाग्योन विन्सन पलोटी आनी सोड कार्तक मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासरी करून आमकां वांटो दी.
त्या संगाता तुझी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं. त्या जेसू वरवीं त्या जेसांता त्या जेदताय पवित्र आत्म्याचे एक म्हणान सर्वभद्रा बापा सर्वदका सासणाच्या सासणान आमेन. जेजू आमकां मागणें शिकयलां एकाच रीते मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जाव, तुझ्या रायज आमकां येवं, तुजी गोशी साकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट रेगुलर आयज आमकां दी आमी आमचे चुकलेल्या शिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडूंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयगणे जिवितांत सोंसकाय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांक आनी आमच्या सर्वंट्रा जेज क्रिस्त जिणेक आमी बरोवंशांत रेखता थंय आमकां जुदा कपलतीन स्वर्ग पदांत दिसतोय आनी स्वर्गांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुज्या दवरता म्हणल्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता. आमच्या पातकाचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वार्ताचे दिश्ट घाल. दिगुश्य तुका शांती दी आनी सुन तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजूच उलयताय सासणाच्या सासणान. स्वयंची शांती स्वर्गा तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्यास एकामेका मगान शांती दिवया. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाचे श्रेय संवसाराचे पाप काटा ती श्रेयच्या जेवणापलें ती सुकल्या आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस प्रसादा वेळार गायन करूया D1 पेज 47. प्रार्थया. करवळ्या बापा भाग्यवंत आंकवा मरेक आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सोयीच्या जेवणां दादोशी केलाय देखून आमी संतोच पळय जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता त्या सांकवा मायेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्यार सरुंड्राची भोगतीन साखळी करूंक आमकां कृपा दी. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. स्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्यास आनी सर्वपुत्रा देव
बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वसुया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन करुया T20 पेज 212.